गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्यो दोनूय सुवाती काँग्रेस पक्ष जिखतलो आसलो, पूण उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप हांकां प्रचार करपा खातीर पुराय मेकळीक दिवंक नाशिल्ल्यान आमच्या पदरांत हार पडली अशें विधान काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान केलें। पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक तशेंच पक्ष कॅडरांक प्रोत्साहन दिवपाक अपेसी थारिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार चोडणकरान केलो। पळय, तुमचे कडेन कॅन्डिडेटय बरो आशिल्लो, खलप ना म्हणटकीर तुमचे बाकीचे तुलनेन उमेदवारांच्या खलपाक एक कितें तरी सबंद गोंयभर अशी एक इमेज आसा, गोंया भायर ताका वळखतात, तो बरो उलयता, तो अभ्यासू। दुसऱ्या अर्दान तांचो जो कॅन्डिडेट आसा तो कितलीं वर्सां मंत्री आसूं, एक एंटी इनकम्बन्सी छाप ताजेर आशिल्लो। सो तुमचो उमेदवार 1.5 लाख मतांनी पडलो, जो एक अत्यंत म्हणजे सम कायंड ऑफ ए शेम। म्हणजे तुमचो पार्टीच उरली ना गोंयांत, ती आतां फक्त रिजनल पार्टीच्या लेवलाचेर सकयल गेल्या, इतलेंच न्हय तर सालसेती पुरती उरल्या अशे तरेचे राजकीय एनालिस्ट आज म्हणटात। ना, तशें नाशिल्लें। आनी एक्चुअली वातावरण दिसतालें की सगळ्यांक आमकां, इवन आमचे दिल्ली लिडरांक दिसतालें, गोंयांक सगळ्यांक दिसतालें की ह्या पावटी काँग्रेस दोनूय सीट जिखता, कारण वातावरण तेंचे अगेन्स्ट आशिल्लें। नॉर्थाक तर डबल हें आशिल्लें, कारण श्रीपाद नायक हो जो मंत्री आशिल्लो केंद्रांत आनी जवळ जवळ इतली टर्म्स तो जिखला, तेन्ना लोक तेजेर विटलेले बीन, लोक अक्षरशः ताका मिटिंगेक गेल्ले कडेन ताका प्रश्न विचारताले। सारकें, वातावरण इतलें सामकें बेस्ट आशिल्लें आमकां जिखपाक। पूण म्हाका दिसता इवन खलप कॅन्डिडेट म्हणून सुद्दां बरो आशिल्लो। एक तितूंतल्यान हें जालें की जेन्ना म्हाका भाई कडेन उलोवपाक मेळटालें, हांव प्रचाराक जेन्ना वयतालें तेन्ना, एक म्हणजे ताका फ्रिडम जें जाय आशिल्लें एज अ कॅन्डिडेट, तें फूल फ्रिडम भाईक मेळना। म्हणजे खलप भाईक समथींग बिग न्यूज, खलपाक फ्रिडम, तो कॅन्डिडेट आनी तो इतलो अनुभवी कॅन्डिडेट, तरी ताका काँग्रेस पक्षान फ्रिडम दिलें ना। आतां कोणें फ्रिडम दिलें ना आनी कितें जालें खबर ना। म्हाका भाई फक्त हें सांगतालो की ते आपल्या म्हणटा प्रोग्रामूच सकाळीं येतालो, म्हणजे डेलीचे प्रोग्राम म्हणपाक लागलो आमचो, आमी जो प्रोग्राम कोण ताका धाडटा तो प्रोग्राम सारको करपाचो। पयले दीस ते प्रोग्राम करताले, दुसरे दीस तेज्यो मिटिंग्यो कॅन्सल जाताल्यो। म्हणजे इमॅजीन कर, कॅन्डिडेटाची पयलींच प्रेशर आसा, पयलींच टिकेट मातशी लेट जाल्ले कारणान भोंवपाकूय 20 मतदारसंघ आशिल्ले, 20 मतदारसंघ एक दिसाक एक मतदारसंघ कवर करपाक जाय। पूण तेगेलो प्रोग्राम असो ताजो 1-2 प्रोग्राम जर एक मतदारसंघाक, मागीर 3 प्रोग्राम दुसऱ्या मतदारसंघांत आनी 2 प्रोग्राम तिसऱ्या मतदारसंघाक, म्हणजे एक कॅन्डिडेट 3 मतदारसंघांक भोंवन प्रचार। नॉर्थ गोवान तरी, सावथ गोवा एक वेळार जाता, कित्याक सावथ गोवाचें आमचें कॉम्पोजिशनूच वेगळें आशिल्लें। पूण नॉर्थ गोवाक म्हाजे कोतान तर आमी भाईक फूल फ्रिडम दिल्लो प्रचाराचो। म्हणजे तेजी कॅम्पेन ही ताणें प्लॅन करप आनी आमी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी ताका एसिस्ट करप, तेजो प्रोग्राम ताणें ठरोवप। ताका आडखळे हाडले कोण ते म्हाका खबर ना कोणें हाडले।